नमस्कार येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन आमी पळयलें की हालींसरा जेन्ना पणजे वता आनी खास करून दनपारचे तुमचे फेवरेट घरगुती खानावळीन वचून किंवा रेस्टॉरंटान वचून तुमकां जेन्ना जेवचें पडटा तेन्ना रियलायज जाता की खुबशीं रेस्टॉरंटां सद्या बंद जायत चल्ला आनी कारणूय तशें आसा एलपीजी क्रायसीस. डॉमेस्टीक एलपीजी सिलिंडराक जरी तितलो प्रॉब्लेम ना तरी पूण कॉमर्शियल सिलिंडराचो जो शॉर्टेज आसा तो हळू हळू करून इट हॅज स्टार्टेड इम्पॅक्टींग our lives. So when we talk of this crisis, we are only talking about commercial LPG cylinders जे 20% कोटा दिल्लो आणि सरकारान सांगला की तुम्ही PNG कनेक्शन घेतले जर पाईप नॅचरल गॅसा खातीर जर कनेक्शन एप्लाय केलें जाल्यार तुमकां तो कोटा 40% जातलो. पुणून बिफोर वी एक्चुअली जॉइन फॉर अ डिबेट विथ Shack Owners Association, Shack Owners Welfare Society President Cruz Cardozo, we'd like to put forth one fact is that PNG ज्या एरियांनी गोंयान आसा it is there only in तिसवाडी, पोंडा, सालसेत आणि मोर्मुगांव हे सोडून बाकीचे जे एरियाज आसा ते PNG ना. पूण सरकार म्हणटा की तुमी एज अ प्रोसेस एज अ गायडलायन सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन तुम्ही फॉर्म भरा प्रोसेस सुरू करा आणि तुमकां 40% मेळटले म्हणून. सो ह्या सगळ्या क्रायसिसाचो इम्पॅक्ट कितें जातलो हे जाणा जावन घेवपा खातीर वी आर हॅविंग टू गेस्ट. वन who has already joined and we are trying to connect to another guest. We have with us Cruz Cardozo, Shack Owners Welfare Society. Cruz Bab, welcome on the show. इम्पॅक्ट जाला थँक्यू. शेकांनी म्हणजे आतां रांदता कशें शेकांनी? इम्पॅक्ट जाला पण आता कितें जालां आतां एंड ऑफ द सीजन थोडी शेकां बंद करचो पडटा टायम येयलो बट गॅस एलपीजी थोड्यांक थोड्यांक इवन 4000 5000 आनी सिलिंडर घेतले आनी थोड्यांनी मॅनेज केलें टील डेट. बट आतां कितें एंड ऑफ द सीजन थोडे आतां बंद करपाक सोदता की चड म्हारग जाली एलपीजी आनी सिलिंडर थोडे थोडे एकामेकाक दिवन हेल्प केला बट नाव की आतां शॉर्टेज आसलेल्यान मॅनेज करपाक जायना. म्हारग सो जालें म्हणून आर यू थोडे टॉकिंग अबाउट ब्लॅक मार्केटींग की तुमकां दिसता की शेकवाल्यांक ब्लॅक मार्केटांतल्यान सिलिंडर घेवचे पडटा? घेवचे पडटा ब्लॅकांनी घेवपा पडटा. थोडे थोडे आतां थोड्यांनी आतां आमी रेजिस्टर जाता आतां पयलीं आमी आहलेले बट आमकां रेग्युलर सप्लाय मेवताली न्हू. सो ते आमी तितले इजी घेवन आमी करताले पण आमकां खबर नासली की इतले आमी रेजिस्टर करपाक जाय. आतां रेजिस्टर केल्यार ते कितें सोमनाक विकाक एक दिता ते. सो आतां आतां आमचे लेस जाला सीजन बट इनिशियली आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाले जेन्ना ही क्रायसीस कमी जाली तेन्ना आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाले. सो जेन्ना जेन्ना हें जालें एलपीजी क्रायसीस सुरू जालें तेन्ना सीजन वॉज ऑन सो ताका तुमकां प्रॉब्लेम जालो. दॅट इज वॉट यू मीन टू से? हय प्रॉब्लेम जाले. थोडे मागीर बंद करपाक सोदताले बट थोड्यांनी कितें केलें थोड्यांनी फाटल्यान शेकाच्या फाटल्यान थोड्यांनी चुली केल्यो आनी वूड फायर घालून ते कमे थोड्यांनी बट कितें तेजेर सगळें जायना न्हू. गॅस ती गॅस इंडक्शन घेतले जाय जाणांनी इंडक्शनाचेरूय पण थोडे दिवशी इंडक्शनाचेर मारपाक जायना. सो सो ताका आमचे म्हाका सांगा भरपूर मेन्यू कर्टेल करपाची एक गजाल चल्लेली की जे पयलीं खुबशे मेन्यू दिताले ते कर्टेल करा कमी दिया पूण शेक बंद करनाका अशें चल्लेलें तें केलें तुमी? थोड्यांनी केलें बट कितें ते आमकां थोडे मेनू कार्ड करून थोड्यांनी केलें बट डिफिकल्ट जालें की आतां पळय गॅस आतां आमी पयले 1930 रुपीजान घेताले 19 kg. आतां तेच आमकां थोड्यांक 5000 पासून घेवपाक पडले. सो प्रॉफीट मार्जीन गेलो. 5000 मीन तितलो यू आमकां मीन टू से की ब्लॅकान घेवचे पडले कोणा कडल्यान? ब्लॅकान घेवपाक पडले न्हू. ओके. थोड्यांनी इवन 7000 पासून घेतल्या 7000 पासून घेतल्या 6000 7000 5000 4000. सो ते सिट्युएशन आहा ते प्रमाणे तेमी केलें थोड्यांनी बट कितें करतलो बेगीन बंद करपाक पडटा म्हणून तेमी एडजस्ट करून केलें. पण थोड्यांक दुसऱ्यांक एकामेकाक दिवन कितें जालें डॉमेस्टीक यूज करपाक मेवना जालें न्हू. आमकां रेस्टॉरंटांनी डॉमेस्टीक यूज करपाक मेवना जालें. सो थिंगा प्रॉब्लेम जाता. डॉमेस्टिकाक व्हडलो असो इश्यू ना बट कमर्शियल इज बिकम अ बिग हिट. तांणी 20% कोटा हें केल्लो आनी देन दे सेड की तुमी जर PNG कनेक्शन घेत जाल्यार ती 40% करता म्हणून. सो तेजो कितें फायदो जाला? PNG कनेक्शन सगळे कडेन मेवना न्हू.
आतां आतां पळय आमकां इवन युनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर तेणें कितें सांगलें पयलो 20%, मागीर आनी 20%, मागीर 10%, 50% कोटा येवपा जालो. बट आमचें कितें जालें आतां पळय प्रॉब्लेम जालें आमकां आमी लेटर केल्ली सीएमाक केली इवन आमचे टुरिझम डायरेक्टर एंड वन ऑफ द कंपनी आय हॅव सेंड द मेल बट कांय येना पळय ते आतां हें कितें जालें हांव उलयलां 2 कंपनी कडेन बट ते कितें म्हणपाक लागले इट्स ऑल इंडिया क्रायसीस सो वी कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन वन स्टेट. सो आता सध्या कितें 40 तुम्ही PNG जरी कनेक्शन मेळना सरकारान कितें म्हटलां की तुम्ही एप्लाय करा फॉर्मेलिटी करा म्हणून आणि मागीर देन दे वील रिलीज 40%. सो अक्रॉस गोवा फॉर शेक ओनर्स एंड एस्पेशली तुमचे मेंबर्स जे आसा पळय आनी त्यांच्या खातीर 40% कोटा सुरू जाला की अजून 20%च आसा? ना अजून 20% सारको ना न्हू एटलिस्ट विकाक एटलिस्ट 2 पूण सिलिंडर मेळपाक जाय आमकां 2 पूण मिनिमम. सो यू काउंट दिस एज अ क्रायसिस? जालें न्हू या इट इज अ क्रायसीस. ओके. दुसरी गजाल आसा की आमी सकाळी उलयताले सेक्रेटरी सिव्हिल सप्लायज ते म्हणटा की खुबशे कॉमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट्स शेक ओनर्स आसतूय तातूंत तांणी डिलरा कडेन केन्नाच रजिस्टर करूं नाशिल्ले. दे यूज टू मॅनेज समहाव फ्रॉम समवेर सिलिंडर्स. सो आतां त्या लोकांक तर डायरेक्ट मेळपाकूच कठीण आसा. दे हॅव टू रजिस्टर वीथ डीलर ऑल्सो तें करूं ना म्हणून. डोंट यू थिंक की दीस इज ऑल्सो अ लॅप्स ऑन द पार्ट ऑफ शेक ओनर्स की तांणी एटलिस्ट सिलिंडर डिलरा कडल्यान घेवपा जाय आशिल्ले किंवा रजिस्टर करपा जाय आशिल्ले वेन थिंग्स वर नॉर्मल? बट कितें जाल्लें पयलें चोय पयलें आमकां डिलराक कॉन्टॅक्ट केलो डिलर एक न्हू एक मागल्यार 2 पासून दिताले इट वॉज अवेलेबल न्हू. आतां कितें जालां इश्यू जाला शॉर्टेज जाल्या म्हणटा इश्यू जाला तो. सो आतां आमी थोडे शेकवाले आतां रजिस्टर करता पूण थोडे म्हाका दिसता अबाउट 5% रजिस्टर आसले पयले ते कोण जाण आसले ते रजिस्टर केले बट रजिस्ट्रेशनूय करून ते बूक करून आसले सिलिंडर बिस्ते हाडून दिताले न्हू. आतां कितें जालां आतां तुका बूक करपा पडटा सिलिंडर रजिस्ट्रेशन करून बूक करपा पडटा. तुका जाय पयलीं तशें कितें मेळना. फोन केल्यार हाडून दिताले डायरेक्ट. फोन केले हाडून दिताले नाजाल्यार ते फोन मारून विचारताले सिलिंडर जाय का म्हणून. हां अशी रोटाक येता परिस्थिती तेन्ना. आशिल्ली की जाय जाल्यार अशी जाय काय परिस्थिती म्हणून आसली. परत So we have विचारताले. taken it for granted. No, it was easy. Everything was easy that time. So now it has become a very difficult situation. आता तुम्ही दो यू हॅव सेड की सीझन इज एंडिंग. सीझन इज नॉट एंडिंग. वी हॅव वन मोर मंथ टू गो. मे एंडान आयडियली सीझन वील एंड. सो इन दीस सिच्युएशन कितले दीस म्हणसर शेक्स कॅन कंटिन्यू? No, shacks are there till end of May, 31st of May. Shacks are there. There's no this. But the problem is customers are also less. But हांव नको पण आतां थोडे जाणां बेगीन बंद करपाक सोदता बिकॉज ऑफ LPG क्रायसीस. बंद शेकाक करपाक till सोदता 31st of कस्टमरांक लागून काय बंद करपाक सोदता LPG ना म्हणून? LPG आतां पळय आतां पोतून मोदें मातशें मॅनेज जातालें एक अबाउट 15 days बरें मॅनेज जालां थोड्यांक मेवताले बट आतां पोतून स्टार्ट जालें शॉर्टेज. सो आता थोडे म्हटल्यार केन्ना परत स्टार्ट जाले? this week in this week इन दीस वीक. कितें कारण आसा? एनी रिजन? they saying shortage no Okay. supply is not there they don't have a but some agents are managing well. They are giving suppose if I am buying weekly 10 cylinders so they are managing at least 2. They are giving at least 2. They are managing. They are giving in everyone. So that is Which we 20%. can't manage. Yeah, 20%. सो इज इट तुमकां मेळटा काय मेळना? आय एम कन्फ्यूज. तुम्ही स्टार्टिंग म्हटलें की मेळना म्हणून आणि आता म्हणटा की दे आर मॅनेजिंग, दे आर गिविंग 20%. सो पहिले कितें- सिलिंडर पहिले मेळटा काय दिसाक- मेळना? सिलिंडर मेवता बट लेस. जे जाग्यार Less. आमकां 10 लागताले थिंगा आतां 10 मेवताले थिंगा आतां 1 मेवता. सो तुम्ही मेन्यू बी कर्टेल केलो काय ऑल मेन्यू इज अवेलेबल? आतां कितें जालें एंड ऑफ द सीझन न्हू मेन्यू करपाक आनीक एक 10,000 वयता सो ते आमचे तशेंच चलता. आहा तेच आमी मेन्यू केला ना म्हणून इन्क्रीज केलें ना म्हणून कटेल केलें ना कांय ना. आहा तसो चलता. So what is the situation around in other restaurants? In fact, we are expecting Sudesh Bingi to join us.
इन सम टायम वी आर ट्रायंग टू गेट कनेक्टेड टू हिम. बट तुमच्या अरावंड जे आता बाकीचे रेस्टॉरंट्स आसा, नॉन शेक आसा पळय, तांचे सिच्युएशन कितें आसा? तांचे कडेन इनफ गॅस आसा? ना कोणा कडेन सारकें आय मीन जाय तितली ना मेळना. पण ते आतां कितें करतलो? सपोज तुका चलोवपाक जाय जाल्यार 4,000 4,000 5,000 5,000 हाडपाक पडलें न्हू. सो सो म्हारगूय थोडे केलें manage करता तुमी ते जेवण? आमी आयकलें खूब कडेन जेवणूय म्हारग केल्लें आसा. थोडे कडेन केलां बट आमी करूंक ना न्ही. बट थोड्यांनी केलां. मेनू वाडयलो ऑब्वियसली न्हू. यू हॅव टू. सो पयशे वाड म्हणजे आतां कितले पर्सेंट रायज जाली आसतली मेन्यून जाणी केल्या तेंचे रेस्टॉरंटाचेर वा शेकाचेर? एटलीस्ट मिनिमम 10% पूण वाडोवंक जाय मेनू. मिनिमम म्हणजे टॅरीफ वाडयल्या, टॅरीफ म्हणजे रेट वाडयल्या मेनूची. जेवणाचेर रेट वाडयल्ली आसा अशें म्हणटा तुमी? इवन इन द रेस्टॉरंट इन सिटीज दे हॅव इनक्रीज. सो वॉट इज द रिएक्शन ऑफ टुरिस्ट जे येता पळय आनी जेन्ना तुमी सांगता की बाबा LPG क्रायसीस आसा, ते अंडरस्टँड जाता काय हांगा झुजा बी चल्ल्या शेकाचेर थोड्यांनी नोटीस मारली आहा. थोड्यांनी नोटीस मारली आहा की आमी LPG शॉर्टेज आहा म्हण आमी ब्लॅकांनी घेता. आय मीन ब्लॅकांनी म्हणजे इन्क्रीज करून म्हारग घेता. सो घेता. तेका लागून आमी मेनूची रेट वाडयल्या. आतां म्हाका आय हॅव रिसिव्ड एटलीस्ट 10 कॉल्स since this is started asking whether I have a gas with me. Indian tourists, domestic tourists are asking. So I सांगले yes. ना म्हणून सांगतलो. सो सध्या वॉट इज द सिच्युएशन आता? यू विल बी एबल टू So पुल आता दिस इफ सध्या वॉर लायक सिच्युएशन कंटिन्यूस? यू विल बी एबल टू पुल दिस टिल दिस season end, or you will have to say you have to shut down earlier? no, it depends. If I don't get LPG, then I have decided to close down. What about your other members? Uh, if somebody is managing, कोण तरी मॅनेज करता जाल्यार तेंकडे मॅनेज करपा जाता ते रावतले डेफिनेटली. बिकॉज आतां सपोज एक विलेजीन सपोज 10 शेकां आहा आनी एक क्रायसीस जावन तर तितूंतले 5 बंद पडले जाल्यार 5 जाणां दे विल डू बेटर न्हू. सो वुडाचेर कुकिंग स्टार्ट केला तुम्ही समहाव इन सम प्लेसीस? केलां जायत्या जाणांनी केलां. वुडाचेर केलां. मेन कितें आहा पळय आतां रायस नूडल्स जे बॉयल करपाचे आहा न्हू ते आयटम करपा जाता वुडाचेर इजी. बट आलाकट जे मेनू आहा न्हू तेजेर तुज्यानी तें करपाक जायना. गॅस इज गॅस. गॅस तुका जायच. ताणी इलेक्ट्रीक हेका शिफ्ट कर म्हटलेले खुबशे जाणांक. इंडक्शन्स हाडा इलेक्ट्रीक म्हटलेले. एका थोडे ऑर्डरी तुका न्हू थोडी ऑर्डरी तुका आमी टायमार मारता पूण इलेक्ट्रिकाचेर टायम वयता न्हू. करपाक जायना अशें न्हू. करपाक जाता. इंडक्शनाचेर करपाक जाता ना न्हू. बट हें करपाक टायम वयता चड. पेशन्स ना गॅसीचें लोकांक कितें आहा म्हणटा. तुका सॉरी पेशन्स दवरिना म्हणटा टुरिस्ट. दे वॉन्ट इमिडिएटली. सो ना टुरिस्टांक हें केलां. आमचें कितें आहा आमी कितेंय प्रिपेर करून दवरिना. जैसा ऑर्डर येयली तेन्ना आमी प्रिपेर करून दिता. So it is affecting, in nutshell, if we want to sum up our discussion, it is affecting the tourism industry in a big way. अशें तुमचें म्हणपाचें आसा. ऑफकोर्स. आनी हांवें कितें केल्लें पयलीं स्टार्टींग आमकां खबर आसली इतले प्रॉब्लेम जातले म्हूण. सो आमी CMाक एक लेटर केलें एटलीस्ट आमकां बीच शेफ ओनर्सांक एक कोटा सेट करूं म्हणून. सो मागीर कितें जालें मागीर एक आमचे सेक्रेटरीन एक टुरिझम डायरेक्टरान एक मिटींग कॉल केली आनी ते मिटिंगेन तेमी सांगलें तुमी सगळे कनेक्शनाक एप्लाय करा PNG. बट PNG सांगला तेमी की PNG आमकां कळटलें म्हूण कितले लोकांक कनेक्शन जाय तें. सो मेनावली पासून तेमी दिला. बट इट इज डिफिकल्ट. दे सेड दिस इयर इट विल डिफिकल्ट इन कावेलोसीम. सो कनेक्शनाक एप्लाय करा म्हटल्यार ताणें आनी एप्लाय केल्या उपरांत तुमकां कोटा मेळटलो. आनी तुमी कितलो कोटा मागलेलो? पण बीच शेकांक डिफिकल्ट म्हणटा ते. आमी टेम्पररी सो आमकां डिफिकल्ट म्हणटा ते. आमकां म्हणटा सेपरेट कितें करपा पडटलें कॅटेगरी. पण पायप ते ओडचे पडटा तांकां आनी बिचाचेर कशे ते पायप ओडटले? दॅट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम न्हू. म्हणजे तुमचें जर परमनंट स्ट्रक्चर आसा जाल्यार ते पायप ओडून थंय पायप गॅस प्रोवायड करता.
या पूण आमकां कितें सेपरेट एक सपोज मेन लायनीक सपोज आतां रोड आहा मेन रोड आहा थिंगसून आमकां एक सेपरेट आमी उदकाचें कनेक्शन घेता तशें करून एक सेपरेट लायन लावन मागीर सिजनाक ताका बंद केली आनी जेन्ना सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना चालू केली तशें करून कितें करपाक जाता नाजाल्यार डिफिकल्ट. ओके, सो देव बरें करूं. क्रूज बाब, वी वर एक्सपेक्टिंग मिस्टर सुदेश भिंगी टू जॉइन अस, पुणून समहाव ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज वी कुडंट गेट हिम, बट रियलिटी रिमेन्स इज दिस की सद्या जी फूड इंडस्ट्री आसा पळय इट इज स्लोली गेटिंग अफेक्टेड, एंड लार्जली जे दनपारचे बी जेवपाक वता थंय आमी जॉयंट पयले तेन्ना पळयत जाल्यार थंय ऑलरेडी अफेक्ट जावपाक सुरू केल्ले आसा. खुबशे रेस्टॉरंट्स बंद जाल्ली आसा, बीच बेल्टांनी प्रॉब्लेम सुरू जाल्लो आसा, आनी हो जर कन्सिस्टंटली चालू उरलो प्रॉब्लेम जाल्यार सिच्युएशन मे गो वर्स्ट. एंड नाव हियर नो वन कूड बी ब्लेम्ड एक्सेप्ट फॉर दी क्रायसीस इन वेस्ट एशिया जे वॉर चल्ला त्या वॉराक लागून सद्या हे सिच्युएशन जाल्लें आसा. सो thank you very much for joining us on this live. We wanted to have another viewpoint, so we also tried to have Sudesh Bhingi with us. Earlier we also tried to have Gaurish Dhon with us, who's a Restaurant Owners Association. But Cruz Bab, thanks a lot for joining us. So you're watching Pleasure. Hub Ghazali on your favorite channel Goa News Hub. Keep watching.